अरे मुळीच भारतीय जनता पार्टी आणि एमजीपी म्हणजे एनडीए अलायन्स भारतीय जनता पार्टी आणि एमजीपीचो संयुक्त कॅन्डिडेट म्हणून आम्ही रितेश रवी नाईक हाजे नॉमिनेशन आम्ही आत्ताच फायल केला. म्हज्या बरोबर आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नाईक आशिल्ले, एमजीपीचे लिडर बाब सुनील ढवळीकर, आमचो आमदार बाब गोविंद गावडे, ताच्याच बरोबर बाकी दिगंबर सुभाष सगळे जण वयर आसात. आमचो मिलिंद ढवळीकर, अपूर्व दळवी आणि भारतीय जनता पार्टीचे तमाम कार्यकर्ते आज हांगासर हजर आसा. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा की भारतीय जनता पार्टीचे सरकार गोंयभर कशा पद्दतीत काम करता तें, आणि स्वर्गेस्त रविबाब नाईक हांच्या 4.5 वर्साच्या टेन्युअरात तांच्यांनी फोंड्यांत केल्लो विकास आणि कंटिन्युअसली त्यांचे असलेले विजन हे मुखार व्हरपा खातीर परत एकदां भारतीय लोकांनी फोंडेच्या लोकांनी भारतीय जनता पार्टीक आशिर्वाद दिवचो. आमकां आशा आसा की ज्या पद्दतीचो गोंयचो विकास जाता त्याच धर्तीचेर आमी परत एकदां हे फोंडेचोय विकास कंप्लीट करतले. हे सगळ्या फाटल्या एक म्हयन्याभराच्या भितर पुराय ह्या मतदारसंघातल्या वेगवेगळ्या लोकांच्यो गाठी भेटी घेतल्यो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो शुभारंभ केलो, वेगवेगळ्या विकास कामांचो फावंडेशन स्टोन. हांव आणि म्हज्या बरोबर बाकीचे सगळे आमचे मंत्री हे कंटिन्युअसली फोंडेचेर लक्ष दवरून आसात, आणि म्हाका खात्री आसा की जे विजन बाब रवी नाईक हांच्यांनी पळयल्लें ते विजन पुराय करपा खातीर भारतीय जनता पार्टी ह्या फुडल्या 6 म्हयन्याच्या कार्यकाळात ते पुराय करतले. म्हणून हांव सगळ्या फोंड्याकारां कडेन मागता की तांच्यांनी परत एकदां रवी नाईक बाब तांकां श्रद्धांजली दिवपा खातीर तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कमळाक मतदान करचें आणि सगळ्यांनी निवडून दिवचें. ते दितले हाचो म्हाका विश्वास आसा. फोंड्यांतली आमची भारतीय जनता पार्टी एक संद जावन आमी सगळे जाण मेळोन काम करता. आज जे मोठ्या प्रमाणात अपूर्व आणि त्याच्या बरोबर असलेले आमचे सगळे कार्यकर्ते आयजूय हांगासर नॉमिनेशन भरपा खातीर आसा. बाब सुनील ढवळीकर आणि तांचे असलेले असंख्य फोंड्यांतले एमजीपीचे कार्यकर्ते हे आज आमच्या बरोबर आसा. तांच्यांनी आपल्या वेगळ्या पद्दतीन एमजीपीच्यो मिटिंग्स फोंड्यांत लायन अप केल्या. त्या खातीर आमकां विश्वास आसा की परत एकदां फोंड्यांत कमळ फुलतले. ह्या विश्वासात आज हांव सांगू शकता 9 तारखेक मोठ्या प्रमाणात मतदानाक भायर सरचें आणि 4 तारखेक कमळ फुलोया इतकेच सांगताना म्हजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. आम्ही बहुमतात जिंकतले. हा त्या मार्जिनाचेर आत्ता वतना पण आम्ही बहुमतात जिंकतले. अनेक विषमता जे नाराज झाले ते तुम्ही येऊन मेळान तांकां सगळ्यांक केलं. कोण नाराज नाही. अपूर्व बाबा हांगा मरे सगळे नाराज बिराज कोण ना. आता सगळे भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसा. फाटल्या फावटी फक्त 77 मतांनी म्हणटा विजय ह्या फावटी आम्ही मेजर लीड घेऊन जिंकतले. नमस्कार. आज म्हाका खूप आनंद जाता, कारण एज ए एनडीए अलायन्स भारतीय जनता पक्ष आणि मोगो पक्ष आणि दोगांनी एकठांय जावन आज फोंडे जो बायपोल आसा ताजो फॉर्म भरपाचो दीस आसा. आणि त्या बायपोलचो फॉर्म भरपाक आमी भारतीय जनता पक्षाचे बाब रितेश नायक हांकां नॉमिनेशन दिल्लें आसा, आणि तो फॉर्म भरपाक आमी आयले. आज म्हज्यो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच प्रमाणे आमचे अध्यक्ष भारतीय जनता पक्षाचे दामू नाईक, आमचे कलीग आणि आमदार रेवचे बाब गोविंद गावडे, आमचे अध्यक्ष आमच्या ह्याचे म्युन्सिपालिटीचे बाब वीरेंद्र, माजी अध्यक्ष बाब दळवी, त्याचप्रमाणे सगळे भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी, मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते. आज म्हाका खूप आनंद जाता, कारण पारंपारीक हो जो मतदारसंघ आसा तो मतदारसंघ मोगो पक्ष 7 फावटी निवडून आयला आणि काँग्रेस फक्त 3 फावटी निवडून आयला. आणि तोय बी काँग्रेस जो निवडून आयला पळय तो बाब रवी नायकाक लागून निवडून आयला. आणि रवी नायक हाचो जन्मच मोगो पक्षात जाला हें आमी सगळ्यांनी लक्षात दवरता. आणि त्या खातीर जी पारंपारीक मतां आमची आसा, आमी स्वता सगळे कार्यकर्ते प्रामुख्यान सगळे ह्या फावटी काम करून जे स्वप्न आमचें आसा ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आणि थंबींग मेजॉरिटी तुमी जर
आमचे लोकसभेची मतदान पळयत जाल्यार प्रत्येक फावटी लोकसभेच्या मतदानात हांगा फोंड्या जवळ जवळ 4.5 ते 7.5 लीड आसता काँग्रेसी पेक्षा आनी हेच इक्वेशन दवरून हे इलेक्शन जातलें ह्या बद्दल दुबाव ना आनी त्या खातीरूच जैत हे 100% आसा. फक्त सगळ्यांनी काम करून एकामेका हातभार लावन मुखार वचपाक जाय आनी ते आमी करतले अशें नमूद करता. येणाऱ्या 15 दिसांत आमचे सगळ्यो ज्यो कार्यकर्त्यांच्यो मिटिंगो आसात त्यो आमी कंबायन घेतले. मुख्यमंत्री आसतले, दामू नायक आसतले, रितेश आसतलो आनी आमचे सगळे म्युनिसिपालिटीचे सदस्य आसतले, जेणे करून लोकांक एक मेसेज वतली की सगळे जे आसा ते आमचे बरोबर आसात आनी आमी एक दाखोवन दितले जी मतसंख्या जी ती 14 ते 15,000 वयर वतली हे दाखोवपाचो प्रयत्न आसता. जायते एमजीपीचे जे कार्यकर्ते हे काँग्रेसी वांगडा भोंवता आसतना दिश्टी पडटा. कार्यकर्तो हो प्रत्येकाचो चॉयस आसता. कार्यकर्त्या तूं प्रत्येकाक गोंयांत भाशेन दावे मानूंक शकना. कार्यकर्तो हो कार्यकर्तो आसता पूण मतदार हे मतदार आसा. सगळे कार्यकर्त्यांचे मतदार आयकतले अशें ना. कारण हे पयर जिल्ल्याक आमी दाखोवन दिलां फोंडेच्या. कारण सगळे कार्यकर्ते जिल्ल्याक थंय आशिल्ले अशें परत परत येताले. आज तशीच परिस्थिती आसा. तुमकां 15 दिसांक ह्या कितले चेंजीस जाले हे तुमकां कळटा. तो जिल्लो जावन हो कॅन्डिडेट जो आयज काँग्रेसाचो मागीर जॉईन जाला तो एमजीपीचो आलो न्हय. तो एमजीपीचो न्हय, तो भाशा सुरक्षा मंडळाचो तो एमजीपीचो आहे. प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण नायक हो एमजीपीचो लक्षात दवरा. प्रवीण नायक हो बॉर्न अँड ब्रॉट अप इन एमजी. भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश रवी नायक हाजें आयज नॉमिनेशन जाल्लें आसा आनी हें नॉमिनेशन करतना आमचे मदीं गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, त्याच बरोबर राष्ट्रवादी गोमंतक पार्टीचे आनी मिनिस्टर बाबू सुनील ढवळीकर आणि आमदार गोविंद त्या उपस्थितीन भितर अर्ज पक्षान जी जबाबदारी रितेश नायक कॅन्डिडेट म्हणून दिल्या त्या दिसा आयच्यान प्रचारय ऑलरेडी सुरू जाल्लो आसा. ऑफिशियल प्रचार आयच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी आमी पूर्ण भोवमतान हे हो एकदा ठाम असो विश्वास आसा. आयज बरो दीस आसा. बरे शो मुहूर्ताचेर सगळे आसा. सगळे आमचे बरोबर आसात. आमी दळवी आसूं, नावेद आसूं, विरेंद्र वैकार आसूं सगळे आसा आनी पयलींचे सगळे सिनियर कार्यकर्ते सगळे एकठांय हांगा सगळे मिळून आतां तुमी सगळे पळयल्यात सगळे आसले. मानेश मनोहर हडपयकार, मागीर विजय डांगी आसतलो आनी बाकीचे देसाय आसतले. सगळे एक मूठ आनी एक रुटीन हे सीट आसा तें पूर्णपणे बहुमतान आमी चला. भारतीय जनता पार्टीचा प्रमोद सावंत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. ताकद आणि आपली राजकीय तो फक्त एक राजकारणी नाही, तो एक विचार जाऊ शकतो, तो एक संस्कार जाऊ शकतो आणि नितळ मन आणि त्याचप्रमाणे सगळ्यांक घेऊन कसं मुखार वचपाचें अशें व्यक्तिमत्व. आणि म्हाका दिसता अशा व्यक्तिमत्वाक रितेश बाब नायक एक जैतिवंत करून ताका श्रद्धांजली दिवप हे सगळ्या फोंडा मतदारसंघातले आज कर्तव्य जावन आसा. आणि त्याच कर्तव्याची भान, त्याच कर्तव्याची जाण दवरून आज असंख्य अशा भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते, खास करून रविबाब नाईक यांचे सगळे समर्थक नी फक्त फोंडा मतदारसंघात बाकीचे जे जे काही गोष्टी ज्यो आसात त्यो मुखार व्हरपा खातीर आज ही निवडणूक जी आसा ती प्रतिश्ठेची जावन आसा. ही निवडणूक फक्त 10 महिन्यां खातीर आसा आणि एक आमदार ह्या नात्यान रविबाब नाईक राजकीय गुरू म्हणून जे वेळाचेर मानतात. आज रितेश बाब नाईक मोठ्या मताधिक्यान जैतिवंत जातले हाचो पूर्ण विश्वास आज व्यक्त करत असताना सगळ्या फोंडा मतदारसंघातल्या स्वाभिमानी, अभिमानी आणि रितेश सारकेलो एक संयमी असो एक भुरगो जाचेर कसलोच डाग ना अशें व्यक्तिमत्व मुखार हाडून ताका एक उरिल्ले 10 म्हयन्याक संदी पूर्ण करपाची संदी दिवची ह्या खातीर आमी आव्हान करतलो. आणि एकंदरीत म्हाका दिसता म्हजो पयलो स्टेटमेंट आशिल्लो की
रवी बाबाच्या निधनानंतर ही ताजी लिगसी मुखार व्हरपा खातीर रितेश बाब किंवा रॉय बाब नायक हाका एक उमेदवारी दिवन ताजी लिगसी किंवा हे टर्म जे आसा तें पूर्ण करचें हें म्हजें प्रामाणीक मत आशिल्लें आनी म्हाका दिसता तें प्रामाणीक मत आज खरोखर ठरिल्लें आसा. थोडोसो काही वेळ उरिल्लो आसा ज्या वेळा नंतर मतदान जातलें आनी मतदान जाल्या नंतर निकालू जातलो. पूण हो निकाल खरोखरूच रवी बाब नायक हाका श्रद्धांजली देणारो आसतलो आनी म्हणूनच हांव इतलेंच म्हणटलो. रवी नायक हो एक खंयचो एक पक्ष न्ही. रवी नायक हो एक बुलंद आवाज, तो एक विचार जावन आसा आनी ह्या विचाराच्या बावटे सकयल सगळ्यांनी येवचें अशें म्हजें व्यक्तिशः प्रवाद. गोविंद बाब, फाटल्या फावटी जेन्ना काँग्रेसींतल्यान रवी बाब बीजेपीन आयले आणि बीजेपी जेन्ना तांकां तिकेट मेळ्ळी फक्त 77 मतांनी ते निवडून आयले म्हणटा, सो तुमकां दिसलें की बीजेपीन खरें तांकां त्या फावटी काम केलें काय ह्या फावटी करतले, कितें दिसता हेजेर? त्या गोष्टीचेर इतिहासान न वता आसतना आमी इतिहास नवो घडप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता ज्या तरेन आदरणीय गोंयचे मुख्यमंत्री एनडीए म्हणून आसा हे सगळे ज्या तरेन आज वावरतले ताजेर आज दिसून येतलें की खरो कोण बरो कोण आनी नांवां पुरते आसात काय कितें हें आज ही लिटमस पेपर टेस्ट जसो टेस्टिंग टायम जो आसा तो जातलो. कारण रितेश बाब नायक आज एक मोठी संस्था होंडा एज्युकेशन सोसायटीचे चेअरमॅन आणि ताजेर तांणी जबाबदारी पुरा सांबाळलेली आसा. म्हाका दिसता त्या रितेश बाब नायक ज्यानी आज कितलेशे फुडारी घडयले, कारण त्या संस्थेंतल्यान गोविंद गावडे आनी दोतोर प्रमोद सावंत सुद्दां शिकिल्लो आसा. अशे कितलेशे फुडारी घडयले, खेळगडे घडयले, नावलौकिक संपादन करणारे नेतृत्वय घडयले, प्रोफेशनल्स घडयले. म्हाका दिसता हे प्रोफेशनलाचो ज्या वेळाचेर विचार येता त्या वेळाचेर खंयच कोण तरी दगाबाजी करपाना हें शतशः खरें आसा. आनी येणारो जो निकाल जो आसा तो निकालाक म्हाका दिसता आवर्जून मत भरभरून तेको दितलो. कारण लोक सिंपथी वोट्स जे आसा आनी रवी बाब नायकाचे कोणा कडेन वायटपण नाशिल्लें, ताका विरोधकूय सारखे आशिल्ले आनी समर्थकांकूय तितलेच बरोबर मुखार घेवन वताले अशें हें व्यक्तिमत्व. आनी त्या व्यक्तिमत्वाक आज खऱ्या अर्थान आमी उगडास करप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. आनी म्हणून रितेश नायक हेजो विजय जावप हें तितलेंच म्हत्वाचें आसा. ह्या विजयान प्रत्येकाचो हातभार सहभाग खारीचो वांटो आसचो अशें म्हजें फोंडा मतदारसंघातल्या प्रत्येक मतदारा कडेन अर्ज आसा, आव्हान आसा, अपील आसा. खंय तरी एक सायड काँग्रेस आसा, एक सायड बीजेपी, दोन्ही बाजू जर पळयल्यो आसत जाल्यार काँग्रेसीनूय हांगासर राज केल्लें आसा आनी फाटलेच पयलेच फावट रवी बाब नायकाच्या आदारान बीजेपी हांगासर येयल्ली आसा. ह्या दोन्ही हेजे कडेन कशें पळयता हें मॅडम? लोकशाहीन भितर प्रत्येकाक निवडणूक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी आपलें नशीब अजमावपाची ती ताकद कितली आसा हेंवूय आसा. आज हांवें म्हणून म्हणिल्लें आसा नी काँग्रेस नी भारतीय जनता पक्षाचे जरी सिंबॉल जर असले जाल्यार रवी बाब नायक हेजें नांव जें आसा तें रितेश बाब नायक हेच्या बावट्या सकयल येवन मतदान जातलें अशें म्हाका पूर्ण विश्वास आसा. आनी म्हाका ह्याच विश्वासाचेर रितेश बाब नायक जैती म्हणटलो.